बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो एकूट आम जावन सोम्याच्या जेवणा संगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती मरये परी देवाच्या मोगाक साक्ष दिवंक उलो दिता. मरी माय देवाच्या येवजणांत सहभागी जाता आनी अशें संसाराची आवय जाता. सडवणीचे चारित्रेंत तिची जबाबदारी विशेष रितीन पाळले खातीर पवित्र सभा तिका वर्तो मान दिता आनी हे मोंती फेस्त आमकां फावो जाता. आज आमी मोंती फेस्त संभ्रमतना आमचो कुटुंब स्पिरीत बळादीक जावं दी. चलया आनी बूक निवारचे थंय आमी उदार जावच्याक आदार जावं दी. हे इरादे आमी मतीन दवरून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. हे कुशालकायेन आमी वांटो घेतना देवाक आमी दिन वाचतांव, कित्याक देवान आंकवार मरेक वेंचून काडली आनी तिचे वरवीं नवी पोरसां आमकां घडोवन हाडली, कुरपेची, देवाच्या मोगाची. आंकवार मारयेन बागेन जुसेन आनी जेजून पवित्र गोराबो घडलो आनी आमकां एक नामुणो जालो. कोशे भाशेन आमचे गोराबे ते पवित्र गोराबे नाजारेत गोराब्या सारके करचे. तर आयज एक कुशालकायेन वांटो घेतना देवाक दिन वाचुया आनी जितले पावटी आमी चुकल्या देवाच्या मोगान जिवंक आनी बरो गोराबो घडोवंक आमी देवाची बोगसोणी आमकां मागुया. सगळीं बरोबरच म्हणुया. हांव पातकी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनवणी करता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Please
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोनीत जानवाईन आनी मोगान भाग्योंत आंकवार मारयेक तुवें जोल्मान हाडली. हो तिचो जोल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमताव. तुवें वेंचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनीक तिचो मोग करूंक आनी तिचे देख आनी मोजत घेवंक बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. तिने त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वस्पोर तांकां सांडून घालतलो. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवाड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. तसो आरंभ न्ही आतांचो, बागार भोव पुर्विल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वस्पोर तांकां सांडतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलीताशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तो शांती जातो. आसिरियागार आमच्या देशाचेर घालती जाल्यार आनी आमचे बुचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. हांव ते तलवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतार हें.
साम पावलोन रोमागारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला, तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदीन सुतो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्यांनी जावन ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरान आपल्या पुतान मालगाडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणीक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेवंत भागीदार केली. देवाचें उतर हे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं खरार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. ती पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तांच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफा सर्वेस्परा म्हळां तें एक आंवकार जाली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे. मोंती साहेबीने थंय म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या ह्या वर्त्या भागे दिसा आमी 4 घडितां आमी आचरण करता वा संभ्रमता. पयलें जावन आसा प्रमुख तरान आज मोरया माईचो जल्माचो दीस. तिका हॅपी बर्थडे माय म्हणचो दीस जावन आसा. तशेंच दुसरो जावन आसा आज कुटुंबाचें फेस्त, नवें जेवण जेवचें फेस्त. कुटुंबांत सांगाता मेळोवन एकामेका माये मोगान सारसो दीस जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा आज आमी नव्या बेळ्याचेर आशिर्वाद घालता.
तशेंच देवाक आमी अर्गां दिता ताणें आमकां आयच्या ह्या दिसा पासून ताणें आमकां आज म्हणसर कांयच उणें करिनातल्या खातीर आनी चवथें आज चेडवां भुरग्यांचो दीस जावन आसा तांचे पासून ती आज आमी मागोवंक आमकां आयची देवस्तुती उलो करता भावां भयणीनो आमी कन्नडांत एक सांगणी आयकल्या मुर्तीक चिಕ್ಕದಾದರೂ कीर्ती ದೊಡ್ಡದು म्हणले बरी आनी असलेंच कितें गे आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा मिका प्रवाद करून सांगता की पूण तूं बेतलेम एफ्राता जुदाच्या कुळया मदें तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो भावां भयणीनो पयलींच्या काळार बेतलेम म्हणल्यार जाग्याचें नांव कोणाकच गोत्तू नासलें कोणूच त्या जाग्या विशीं आयकूंक नासलें पूण ह्या जाग्या विशीं मिका प्रवाद करता आनी सांगता की ह्या जाग्यात हांव एक राय जल्मतलो म्हणून एक आवय एका पुताक प्रसूत जातली म्हणून मिका प्रवादी त्या काळारच प्रवाद करून सांगता आनी ती स्त्री जावन आसा मोरी आमची माय आज आमी तिचो जल्माचो दीस आचरण करता भावां भयणीनो मोरयेच्या जल्मा विशयांत आमकां पवित्र पुस्तकांत खंय वाचल्यार तिच्या विशयांत तिच्या जल्मा विशयांत आमकां आयकूंक मेळना आमच्या पवित्र पुस्तकांत जायते 4 वांजेलिस्ट आसात आनी जायते हेर बूक आसात ताच्या की भायर आमकां दुसरे वांजेली आसात ते आमी वाचूंक वचना आनी ते आमच्या पवित्र पुस्तकांत नात तांतलो एक जावन आसा जाकोबाचो वांजेल आनी ह्या जाकोबाच्या वांजेलांत आमकां मोरयेच्या जल्मा विशयांत तिच्या आवय बापाय विशयांत तिच्या बाळपणा विशयांत आनी तिच्या करारा विशयांत आनी जेसूच्या जल्मा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी ह्या वांजेलांत आमी वाचता की आमकां आयकूंक मेळटा की जोकीम आनी आण्णा मोरयेची आवय बापाय जावन आसलीं जोकीमाक टेंपलांत भेटोवंक जाय आसलें बली भेटोवंक आनी परत जाय आसलें भेटवणी करूंक जाय आसली पूण तें ताका जायनासलें कित्याक म्हळ्यार तांच्या रिती रिवाजे प्रमाणे खंयच्या कुटुंबांत भुरग्यांचें देणें नांगी तांकां त्या सहभेटवणी वा भेटवणी करूंक तांकां योग्य नासलें देखून तो एका पयस मरुभुमीक येता आनी थंय 40 दीस आनी रात मागणें करता आनी उपास करता आनी देवा लागीं आपणाक एक भुरगें दी म्हूण मागता इतलेंच न्ही म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो अण्णाय तशेंच घरास रावून गळगळ्यां रोडोवन ती देवा लागीं दीस रात मागता तांकां भुरग्यांचें देणें दिवं आनी अशें देव तांचें मागणें आयकता आनी एका दुताक धाडून तो तांकां बसावणी दिता की तांकां एक बाळ जल्मतलें म्हणून आनी जोकीम आनी अण्णा तीं बसावणी करतात जर तर तांकां बाळ जल्मता तर तीं त्या बाळकाक जेसूच्या पांयांत देवाच्या पांया तळी हाडटात म्हणून आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तांकां मोरी जल्मता आनी तांच्या बसावण्या प्रमाणे तांच्या उतरां प्रमाणे ती 3 वर्सांची आसतना तिका ती देवाच्या पांयां सरशी भेटयतात ह्या मोरयेच्या जल्मा विशयांत आमकां ह्या मोरयेच्या जल्मा विशयांत आमी चिंत पळयलें जाल्यार वा तिच्या वाड्यावळी विशयांत आमी पळयलें जाल्यार मोरी आमकां एक आदर्श जावन आसा मोरयेचें जिवीत पळयल्यार ती एक गुप्ती जिणी जियेताली ती चड फामाद नातली गुप्ती जियेताली आनी कोणूच तिका वळखनातलें भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत ग्रेस्त जावंक पुरो वा दुबळीं जावंक पुरो चड फामादी जावंक पुरो वा कोणूच आमकां लेखिना जावंक पुरो पूण हें सगळें देवाक कांयच लेख न्ही देवाक जाय फकत आमची जिणी मौल्यां बरीत जिणी एक सादें बळें जिवीत आनी खालतिकायेचें जिवीत जशे परी मोरयेक कोणूच वळखनातलो पूण तिच्या त्या मौल्यां बरीत जिविता वरवीं तिच्या त्या खालतिकायेच्या जिविता वरवीं देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडलें आमचें जिवीत जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो एक दुदा परी दुदाक जर तर आमी
एक लिंब्याचो थेंबो पिळ्ळो तर सगळें दूदच पाड जाता, तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या वा आमी एक बरें दूद जाल्या म्हूण चिंतया. आनी ह्या पातका वरवीं जें आमी पातां करता दिसान दीस तें जावन आसा लिंब्याचो एक थेंबो आसलें बरी. आनी ह्या पातका वरवीं आमचें जिवीत पाड जाता आनी आमी देवातावन पयस वेता. देखून म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मोरयेचें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत नियाळया आनी तिचे कुशा प्रकार आमी जियोंक प्रयत्न करया. दुसरें जावन आसा आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. जायते आमचे कुटुंबाचे संदे परगवांत आसात, तांकां आज हांगा पावोंक जावंक ना. पूण तांचे पासून आज आमी प्रत्येक तरान मागूंक जाय. जें काम थंय करतात, जे कश्ट ते भोगतात, तांच्या जिविता खातीर आज आमी मागूंक जाय. भाव भयणीनो, मोरयेचें जिवीत आमी पळयल्यार तिच्याय जिवितांत ती आपल्या कुटुंबांत सदांच आदार जावन जियेली. जेजूक तिणें देव भिरांतीन वाडयलें. लुकाचो अध्याय 4:16 सांगता की जेजू आपल्या आवय बापाय सांगाता तेंपलाक वेतालो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत जायतीं भुरगीं आसात. ह्या भुरग्यांक आमी देव भिरांतीन वाडोवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. एक आवय बापूय जावन पयल्यान पयलें आमी सांगाता मेळोन मागणें करचें, उपरांत आमच्या भुरग्यांकी देवा विशयांत शिकोवचें जावन आसा. आयच्या काळार जायतीं साधनां आयल्यान, जायते मोबायलांत आमी खेळटा, मोबायलांतच आमी टीव्ही मुखार, मोबायला मुखार आमी वेळ पासार करता. आनी अशें आमकां जेजूच्या विशयांत चड अणभव आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक वचना. तर आमी आज एक नियाळ करया, एक निचेव करया की आमच्या कुटुंबांत एक टायम आमी आमच्या मागण्याक दवरतल्या म्हणून, आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांकी आमी देवाची वळख करून दितल्या म्हणून आमी मागया. तशेंच मोरयेचें ध्यान दुसऱ्यान थंय आसलें मोगाळ भाव भयणीनो. लुकाचो 1 अध्याय 39-45 म्हणटात, मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. भाव भयणीनो, मोरयेक एलिझाबेथीची भेट करूंक गरज नासलें, कित्याक ती देवाच्या पुताक आपल्या पोटान ती वावोन आसली, आपल्या गर्भान ती वावोन आसली. तरी आसता ती आपणाचें चिंतिनासतना, आपणाचें गर्व पळयनासतना ती खालती जाता आनी एलिझाबेथीक वचून भेट करता आनी तिच्या कश्टान ती वांटेली जाता. आमकां जायते वाटावळी आसात, जायते कश्ट आमी भोगता, पूण ह्या कश्टा मदें आमी हेरांक तांच्या कश्टान ती आमी आदार दिवंक गरजेचें जावन आसा. जशें आमी आयकलां, काना शहरान जेन्ना तो वायन उणें पडुल्लो, मोरी कोणूच न्हय आसली त्या कुटुंबाक, तरी ती येता आनी जेजू लागीं आपल्या पुता लागीं ती वचून सांगता तांच्या लागीं वायन ना, तूं कितें तरी कर म्हणून. आनी जेजू तिका तिच्या उतराक खालती मान घालता आनी तो तांचो थंय आहलें तें उदक आहलें वायन करून व्हडलें विस्मीत तो करून दाखयता. भावा भयणीनो, आमी आमचें जिवीत हेरां खातीर पेटोवंक जाय. आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यारच हें हाचो सारांश जावन आसा की आमी हेरांची सेवा करची आनी अशें आमी हेरां थंय माया मोगान जिवंक गरजेचें जावन आसा. आनी तशेंच मोरी माय आम्हा सर्वांक एक देख जावन आसा. लुकाचो 1 अध्याय 35 सांगता, तुजेर पवित्र आत्मो येतलो म्हणून. तवळ तूं पवित्र आत्म्यांत गर्भेत जातली म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. भावा भयणीनो, साक्रामेंताद्वारे आमकां पवित्र आत्मो आयला आमचे थंय आनी हो पवित्र आत्मो आमचे थंय सदांच वस्ती करता म्हणून आमी आमच्या मनान धरचें गरजेचें जावन आसा. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी चड वेळ दिनासतना ह्या संवसारांत आसच्या दुसऱ्या गरजां खातीर, ह्या संवसारांत आसच्या दुसऱ्यांत आमी आमचो वेळ पाशार करता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मोरये बरी एक आदर्श, एक हेरांक आदार जावचें तसलें आमी जिवीत जिवंक प्रयत्न करया. तशेंच तिसरें जावन आसा, आज आमी नव्या बेळ्याचें फेस्त आचरण करता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकता 1 अध्याय 29 देव म्हणटा, आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर्व बिदेतलीं झाडां
आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी वळ 28 सांगता की देव ही पृथ्वी आमचे अधीन करता म्हणून. भावा भयणीनो, देवान आमकां ह्या पृथ्वेचो परामोस करूंक आमकां आपयलें, पूण आमी आमच्या स्वार्था खातीर ह्या संवसाराचो आमी नाश करनासाव. आमकां आशा आसा आनी एक पटी सोडल्यार तें पावना, ताच्यो निदोडती आशा आमकां मेळटा आनी आमी अशें आशा वयर आशा करून आमी ह्या संवसाराचो विभाड करनासाव. आज आमी जशे बरी ह्या नव्या बेळ्याचें आमी फेस्त आचरण करता, आमी देवा लागीं मागया की आमी ह्या संवसाराचो मोग करूं आनी ताचे उतरा प्रकार ताणें आमकां शिकयलां ताच्या प्रकार जिवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया. तशेंच चवथे रितीन आमी आज चेडवां भुरग्यांचो दीस आचरण करता. भावां भयणीनो, देवान जेन्ना आदामाक रचलें ताका सांगातीन जावन एवेक रचलें, पूण आयच्या काळार आमी पळयता स्त्रियांक जाय तो स्थान मान आमी दिना, तांकां एक वस्त कशी आमी लेखता. जर तर आमी सांगूंक पावल्या की पोरण्या चल्ल्यांत येव पातकाकारान जाली, तशेंच नव्या चल्ल्यांत आमी पळयता ह्या पातकांतले सोडोवचे खातीर मोरी माय आमकां एक आदर्श जाली. तिच्या त्या जल्मा वरवीं आमकां देवान आपल्या सुपुताक आमचे मदें धाडलो आनी ह्या सोडवणेच्या कामांत मोरी माय आमकां एक आदर्श जाली. देखून आमी सांगूंक येता की मोरी माय नव्या चल्ल्यांत येव जावन आसा म्हणून. आनी अशें आमी ह्या संवसारांत आमच्या सर अन्याया खातीर जीं चेडवां भुरगीं सोंसतात तांचे खातीर आमी झुजोवन तांकां तो फावो तो स्थान मान दिवंक आमी वावुरचें जावन आसा. देखून म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, आयज प्रस्तावनांत आयकल्ले परी मोरयेन जशे परी देवाच्या उतराक खालती मान घालन ताचे उतरा प्रकार एक खालतीकायेन गुप्ती जिणी जियेवन मौल्या बरी जिणी ती जियेली, तेच परी आमी आमच्या कुटुंबांत खालतीकायेन जियेवन कुटुंबांत आमच्या कुटुंबा सांद्या सांगाता एकामेका माया मोगान जियेवन हेरांतय तशेंच आमच्या सेज जामार्यातय आमी माया मोगान जियोंक तांकां आदार दिवंक जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसा बलिदाना वेळार बापा लागीं मागया. आमचो आवाज आमी आतां उच्चारया. सतमानता देवा बापा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर हांव पार मरितान चोलमलो पावस प्लात आनी ते कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या मेल्ल्या खंय स्वर्गार चोडलो, सूर पदवीदार देवापाचे वचपान बसलो, पितान पेल मेल्यांची सुरी करून घेतलो. सतमानता कातोलीक पवित्र सभे वखदाचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आनंद. आमची आतां खालती मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आहे. बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिलेले सगळे क्रिस्ती परजे मरिये मायेचे शेगून शिकोवंक आनी तांकां तुज्या पुतांतय एकवटीत सांबाळूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सर स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. आमच्या घरान शेजारा कामा तळार आसच्या सरसल्ल्या भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखून गर्भांत आसच्या नेणट्या बाळांक
रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना आमच्या फिरगस कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल. फिरगस कुटुंबा मदलो मोगाचो बांद सोडून सर्वांनी एकवटीत रितीन फिरगजेच्या उदरगते खातीर वावरूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबांच्या सन्यांक बरी भलायकी दी. कुटुंबा खातीर तांणी करच्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक तूं 100 वांट्यांनी पाटी दी म्हूण मागता हांव. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाचे शांती समाधानाचे फिरगस कुटाम बांदून हाडूं आनी मोरये परी क्रिस्ती केंद्रीत जिणी जिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बो दयाल बापा, तुजे मुखार आमी ही खालती मागणी ह्या आयच्या दिसाक आंकवार मारेच्या जल्माच्या दिसाक तुजे मुखार घातल्यान ती दोयेन मानून घे म्हूण आमी प्रार्थना क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Sun tu, sunny sun.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातान पिता मनात आनी महिमेत आमच्या एका पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घे. बो मोगाल बापा, बोडा मोगान आंकवार मारेच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सैमान घेतलोल्या तुज्या पुताक आपले आवयचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांचे सोर वोंडावण्यांतली निवारूंक दिसान दीस ओदेक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समोरपण आपल्याच समोरपणांत घेवंक तुजे मुखार व्हरूंक पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Servespor tuमचे सोवे हासू, आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato good for good to hear. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळय फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती ती सपती बागेन चुजे बागेवन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सांगाता त्याचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवडान सोरकोद्वेदार बापा सोडवंडून आनी भोयगो तुका सासनाच्या सासना. जो कुटुंब एकठांय मागणें कोत्ता तो कुटुंब एकठांय जियेता. आमी एकूच कुटुंब कसो आयज हिंगा एकठांय जाल्या आनी हे कुटुंबाचे संबंद हो ओकोंड उरूंक आमी देवा लागीं मागता. जे मागणें देवान आमकां शिकयलां. तर बरोबरच आमी म्हणुया, आमच्या बापा तुजी कशी सरकार जाता तशी आमचो दिसपटो घाय आनी आमी आमचे आनी आमकां काळजें पळोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे हासूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो जेजू देवाचो पूत आंकवार मारेतान जल्मलो, आमचो सोडवंडार, जाका जुआम बावतिस्तान खरेपणी ओळखला आनी म्हटलें, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तींच सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान काणगे सांग आसत तीग जाण एक जाग आसत ते करून त्या कुशीची त्या येजाक थंयसर उबे रावतलो. ह्या कुशीची ह्या येजाका लागीं आनी मध्य आसल्या येजाका लागीं दोनी लायनी थांवन तुमी येवचे आनी जेजू स्विकार करून भक्तीपणी ताका आमचो जेजू करून काणगे घेवचे.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसाक जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारयेक आख्या संवसाराचो बोरवासो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरी खालसान तिचे वरवीं मनशा स्वयंपाक आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोर्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अंतरेकूंक सोदून भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताचे एकवटान सदांकाल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. उबेच रावात मानांच्या वातीचेर आशिर्वाद घालतले. सगळे आज जोडात भोवसरींच्या बापाक उजवाड जावन असो पूत ह्या संवसारांत आयलो आनी मनशान काळोख विसरून काडल्यार तो उजवाड सदांच जावन आमकां हर एकल्यांक उजवाडांनी केलो आनी उजवाडाचो गुर्त जावन ही वात आमी पेटयता आसतना कशें वात आपणाकच खाली करन पेल्याक उजवाड दिता गे तशें आमी उजवाडाची भुरगीं जावच्याक आज मरी आमच्या मायाचे दीस फेस्ता दिसा हांगासर आमी आसा सगळीं तुका अर्गां दिता वाखाणटा आनी ह्या वातीचे तुजो आशिर्वाद मागता. जे बऱ्या मनान जें कितें दान आनी कुंभ कर फेस्त करूंक आचरण केला समेस्तांक 100 वांट्यान तूं तांकां फाटीं फावो कर आनी आम्हा समेस्तांक ह्या उजवाडा वरवीं कुडीच्या आत्म्याची भलायकी केदाळ आमी वात पेटयता आमच्या घरांत दवरता. कुडीच्या आत्म्याची भलायकी आनी सर वायट विघ्नांतल्यान तूं आमकां राख. क्रिस्तांव आमच्या सुमया आनी सोडून जाल्याचे नांवी आनी सर पदवेदार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या वातयेचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां म्हाका जेन्ना बसात हांव अनावन्समेंट करता आसतना हांगासर फादर पिटर आसात कल्याणपूर सेमिनरीचे रॅक्टर ते आमच्या पिलार पाद्राबांचे ते वात वांटेले देखून कोणाचें नांव हांव काडटा दयाकात आनी मुखार सरचें. देव बरें करूं. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक आनी परगांवांत आसच्या आमच्या सर फिरगजेच्या लोकांक जावं पिडेस्तांक जाय प्रायवंतांक कोणाक हांगासर मिसाक येवंक जावना आनी हांगासर आतां लायव्ह स्ट्रीम संवसारभर लोक पळोवन आसा तांकां समेस्तांक हांव हे बरें फेस्त मागता. मरेचें फेस्त मरे जल्म मोती फेस्त आमकां समेस्तांक संतोश हाडटा तसलें फेस्त कुटुंबां लागीं हाडटा तशें फेस्त आनी कुटुंबां मदें आनी आमच्या मदें संबंद वाडयता आनी चडयता आनी भावार्थान आमकां घट करता तसलें फेस्त. देखून तुमकां समेस्तांक परत्यान मरयेच्या जल्माचें फेस्त मोती फेस्त हांव तुमकां मागतां. तें आमकां कोडयाळ घरांक ह्या दक्षिण करावळीच्यांक समेस्तांक चड काळजाक मोगाचें जावन आसा. देखून खंडीत जावन तीच मरी माय आम्हा समेस्तांचेर बाळोक मरी आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव मागता आसतना आज प्रत्येक जाण हांगासर हजर आसा. फादर पिटर तो जावन आसा कल्याणपूर सेमिनरीचो वडील नवोच आयला पयलो अमेरिका आसलो आनी त्या सांगाता फादर नितेश थोड्याच हप्त्या आदीं ताजी वोर्ड जाल्ली हांगासर ताणें आयताराचें अर्गां बलिदान भेटयलें. तुमी ताका वळखता चड वळख नाका कन्न दिवची. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां काळज जाता देव बरें करूं म्हणटा. तांकां बरी भलायकी बरेच्या आशिर्वादांच्या मिसावांत आनी भुरग्यांक देवपणांत ह्या केंद्रांत वावर करता आसतना जाय पुरती देवपणी तांकां मेळोवन दीत आनी सांगाता आसल्या भुरग्यांक बरी तरबेती दिवंक देव तांकां पवित्र आत्म्यान प्रेरणा भरून दी म्हणून म्हजें मागणें. आयच्या फेस्ता दिसा कणशी दान दिल्ल्या मानेस विन्सेंट डिसोजा कोळालगिरी हाका आनी ताच्या धर्मार्थान दान दिलां आनी ताच्या कुटुंबाचेर मरयेचें आशिर्वाद मागता. सांगातास आमचो नित्यादर पयलो वाड्याचो गुरकार श्रीमान लॅन्सी डिसोजा हाणें मरिये मायाच्या फेस्ताक सबार तेंपा आदीं बात ओंपून पोस करून कणश्यो तयार केल्यात
आनी सांगातास रुक्मया पुद्दाट्टू ताकाय आमच्या फिरगेज कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें कर म्हणटा आनी ह्या त्यागांनी आमच्या मदें कोणी आसा जाल्यार तांणी ती मानाची वात बाप पिटर थावन स्विकार करूंक उलो दिता. सांगाता मुंजर व्हरता नांवां. आज आमकां खूब दान दिल्ल्या फ्रांसीस लुईस कुक्काजे इमॅक्युलेट बस ओनर ताणें आमकां खूब दिल्यात आज. ताका देव बरें कर म्हणटा आनी फुडें येवन ताणें आमचे मदें कोणी आसा जाल्यार ताका दिवंक गी वो ताणें येवन गी ह्या कुटुंबाची आशिर्वादाय करन ताणें ती स्विकार करून ताका पावीत करी जाय आनी आमचे उपकार मात्र न्हय मरेची बेसांवां ह्या वाती उद्देशी पावीत करी जाय म्हणून उलो दिता. सांगातास दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हर एका घडये एका वेळा हांवें कॉल केल्यार आपणाचें काम सोडन सदांच हुस्को दाखोवच्या एक पांय घरा एक पांय हांगासर म्हणल्यार बरी आनी एक दोळो हांगा आनी एक दोळो ताच्या कामांत म्हणून चड दोळो हांगाच आसा. अशें आमचें जायतो वावर करून ह्या फिरगेचें जायतें बरें करूंक वावूरून आसा आमचो उपाध्यक्ष श्रीमान उपाध्यक्ष ताणें मुखार येत जाय आनी ती वात स्विकार करीची म्हणून. आनी सांगातास आमचो कार्यदर्शी आनी 5 वाड्याच्या गुरकारांनी हो मान स्विकार करी जाय म्हणून तांकां उलो दिता. आनी कुटुंबाचे फेस्त देखून आमचे फिरगज कुटुंब चलोवन व्हरच्या समेस्तांक ती मुखेली जावन आसात देखून दया करून सगळे गुरकार येत आनी मानाची वात तुमी स्विकार करात. 9व्या दिसांनी फुलां हाडल्या सर्व भुरग्यांक देव बरें कर म्हणटा. तशेंच तांकां फुलां हाडूंक उत्तेजन दिल्ल्या सर्व आवय बापायक देव बरें करूं. मरयेक फुलां समर्पिल्ल्या वेळार ती फुलां एकठांय कर नितळय केल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज कोबू आनी कणशी वांटून दिल्या सर्व गुरकारांक आदी फुडें सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या गुरकार लागीं वसात थंयसर कणश्यो आनी कोबू तो तुमकां दितलो. 9व्या दिसांनी मिसाचीं गितां गावंक कुमक केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भुरग्यांक स्विट्स दिल्ल्यांक आनी वांटल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज लिथुर्जीक कुमक केल्ल्या आनी गायन गायल्या सर्वांक एकाच ताळ्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार डेकोरेशन ग्रोट्टो पाळणे आनी सर्व इतर रितीन सोबीत सुंदर फुलांनी सोबयल्या कोडयाळ वचून फुलां हाडिल्ल्या ICOM प्रेसिडेंट कार्यदर्शी आनी सगळ्या सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुजनांत काम करच्या आयरीन डिसोजा आनी सांगात दफ्तरांत काम करच्या नेस्लिन डिसोजा हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांणी फुडें येवन मानाची वात स्विकार करूंक उलो दिता. कळवणें जाल्ल्या उपरांत त्या वाड्याच्या गुरकार कणशी वांटून दितले. कुटुंबाच्या एका सांद्यान येवन कणशी व्हरचे. उरल्यार उपरांत आमी कणशी हांगाच दवरतली. हांव तुमकां चड जाय जाल्यार तुमी व्हरयेत. पोर आयतारा दीस सांजेर 3 वरार जराल सर्ती आसतली. तुमी येवन इगर्जेची भायली आनी भितरली नितळय आपुरबायान चलोवन व्हेल्या. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निजाक व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. 4 मेशन आमणा हांवें आयकले हांगासर नितळय करूंक आनी तुमकां देव बरें करूं. 9व्या दिसांनी लायव्ह स्ट्रीम घालूंक संवसार भर आमचे 9 दीस 9 आनी आयच्या फेस्त दिसाचे हे मिसाचें बलिदान आनी सगळें आज लायव्ह स्ट्रीम सबार कडेन पडोवन आसात. आनी तुमच्या गोमानाक पयल्या दिसाचे मीस 98 जाणांनी संवसार भर पळयला. देखून खंडीत जावन सबाराक ते उपकारला. सबारा म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेज धाडला आतां तुमचे शर्माव तुमचे मीस गायनां बरी लागलात म्हणून. देखून तुमकां समेस्तांक शाबासकी आनी आमचे लायव्ह स्ट्रीम पळोवच्या आजय पळयता समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे मरयेची आशिर्वादां मागता. आनी हांगासर हे लायव्ह स्ट्रीम आसा करूंक मेन टॅक्निशियन कसो संतोष वेगस ICOM आदलो प्रेसिडेंट आतां सांजो जावन वावुरता. सांगातास मानवीत वेगस लॅन्सन मोंतेरो आनी प्रेमसन मोंतेरो हांकां फिरगज तर्फेन मानाची वात दिवंक हांव खोशी व्हरतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन तांणी मानाची वात बाप पिटर थावन स्विकार करची. मुद्दम वात दिल्ल्यांक भुरग्यांक स्विट्स दिल्ल्यांक फेस्ताक दान दिल्ल्या सर्वांक बरें केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या सकयल्यांनी नांव आसल्या वेळार तांचे मानाची वात व्हरची. विन्सी शालेट डिसोजा वेलंकनी वाडो, रवी परमेळा डिसोजा नित्यादर पयलो वाडो, जोकिम डिसोजा नित्यादर पयलो वाडो, विन्सी शालेट डिसोजा वेलंकनी वाडो. नांव नाका म्हण तांकां गोत आसा कोणें दिला तें आनी स्विकार करचें म्हूण सांगलां हांवें.
मिथुन वेगस आमचो उपाध्यक्ष बाळोजी सुबाडो, फेलिक्स टेलिस आमचो इश्ट, रॉनी विक्टोरिया डिसोजा, स्टॅनी सुनीता डिसोजा, रवी प्रमिळा डिसोजा नित्यादर पहिलो वाडो, जेफ्री वेगस आनी कुटाम, जॉन वेगस आनी कुटाम, बावतीस लुसी फेरावो वेलंकनी वाडो, लॅन्सी ग्रेसी डिसोजा नित्यादर दुसरो वाडो, क्रिस्टिन डिसोजा, लादिन सेल्ली डिसोजा, लिली वेगस, जेर्मी सेलेस्टिन डिसोजा, वालेरियन मेर्सिन डिसोजा वेलंकनी वाडो, इनास डिसोजा वेलंकनी वाडो, रॉनी सुचिता डिसोजा नित्यादर पहिलो वाडो, सिसिलिया डिसोजा, लिओ डिसोजा, एलिजा फेरावो, डायना डिसोजा, इजाक वेगस सान लॉरेस वाडो, सिल्वेस्टर डिसोजा नित्यादर पहिलो वाडो, पाउल जुलियाना वेगस, काश्मीर रुपिना वेगस, लादिन मोंतेरो आनी कुटाम, रिचर्ड थॉमस वेगस, सिल्वेस्टर आलिस वेगस, बाजिल मॅग्दलेन डिसोजा, लिओ फ्लेवी कुतिना, काश्मीरी कुतिना कटतिला, आल्बर्ट आयरिन डिसोजा, अल्फोन्स विना डिसोजा, फेलिक्स वेगस बाळूक जेजू वाडो, मौरिस वेगस सान लॉरेस वाडो आनी नांव नाका म्हणल्या अनेकल्यानं आज दान दिलात. ताणें मुखार येवचें आनी ती मानाची वात स्विकार करची. कणश आनी खोबू विटला थावन आमच्या फिरगजेक हाडून पावयल्या मौरिस डिसोजा, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सदांच आमच्या मोगाचे आमकां फेस्ताचो संदर्भ आनी ताका इल्लेशें सोबाय वाडोवचें, उर्बा वाडोवचें आनी काळजा मळांत उल्हास करचे आमचे मोगाचे नित्यादर बँड आमच्या मदें आसा. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज पावस येता गी कितें घडटा गी म्हण चिंतून नासलें, पूण धर्मार्थ तांणी आमचो फिरगजगोडी मंडळ सांदो आसा विन्सी, ताच्या सांगाता रॉनी आनी हेर ताजे सांगाती हांगासर येवन आज अपूर्बायचे बँड आनी वाजयला. मिसा उपरांत ते वाजयतले. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान पळय ताळयो पटोवन जायनात, पूण काळजांत हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मदल्यार कोणाय सगळ्यांनी येवन हे मानाची वात स्विकार करूंक उलो दिता. दया करून मुखार येयात आमचे मोगाचे बँडकार. सकडी येयात येवन मानाची वात स्विकार करात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी जाणाव आमच्या वडिलांनी सांगला इगर्ज सामाजीक कार्यक्रमाक उपाय करनाका म्हणून खंडीत जावनी ताळयो पटोवंक जावचें नात आमच्यान. आज मिसा उपरांत सगळ्यांक नवें घाल्लें वर्ण वांटतेलें जावन आसा गुर्त आमच्या कुटुंबाच्या एकपडाचो. वर्णाची तयारी केल्या फिरगजगोडीक म्हणलें सांद्यांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. वर्णाक जाय तितलें दूद दिल्या मौरिस वेगस बाळूक जेजू वाडो ताणें आनी मुखार येवन वात व्हरची. आनी वर्ण तयारी केल्या फिलीप गुरकार ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. ताणें मुखार येवन वात व्हरची. सांगातास आमकां नार्ल दिल्यात जेफ्री वेगस सान लॉरेस वाडो ताणें मुखार येवन मानाची वात व्हरची. वर्णाच्या खर्चाक मौरिस लविना वेगस बाळूक जेजू वाडो ताणें मुखार येवन वात व्हरची. उपरांत सिप्रियन हेलन टेलिस नित्यादर दुसरो वाडो कोणे तरी मुखार येवचें आनी ती मानाची वात व्हरची. आनी समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाचें नांव चुकोवन गेलां जाल्यार ह्या पट्टींत दया कर मुखार येयात आनी बेगीनच तुमची वात व्हरात. दया कर कोणाचें नांव हांवें काडूं चुकलां म्हाका बक्षियात आनी मानाची वात बेगीनच मुखार व्हरूंक हांव उलो दितां. देव बरें करूं. आनी कोणी आसात न्ही? तर म्हाका न्हू फादर पिटराक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताजे मिसावांत हांव बरें मागतां. दोग पिलार पाद्रा बायलात आतां विचारून काडा खंयचो पाद्रो तुमकां विगार जाय म्हणून तांकां सांगात तुमी येजी म्हणून सांगात जायत गे. पूण पयलीं हांवें वसाचें जायत गे कितलो तेंप आसा गुर्तना. पूण पयलीं हांव गेल्ल्या उपरांत तांकां सांगा आमचो फादर एंट्री गेल्ल्या उपरांत तुमी येया म्हणून. तुमकां समेस्तांक हास्य तोंडान आनी मरयेच्या संतोश बरीच जल्मा दिसाचें फेस्त हांव मागतां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर देव आशिर्वाद घालून दी. आमच्या वारड्याचेर, आमच्या देशीचेर आनी आमच्या समेस्तांच्या सगळ्या संवसारांत शांती समाधान देव आमकां फावो करून दी. आमच्या मरया उद्देश म्हणून तुमकां परत्यान हांव हें बरें फेस्त मागतां. उबे रावन मरयेक आमी निमाणें गीत गावया. ताच्या उपरांत थंयसर खूब हांगासर भक्तीन येयात, कुटुंबाचे एकले येयात आनी गुरुकार तुमकां कणशी वांटतले मानान काणगे येयात. ते उडे नाका सकयल पडले जाल्यार विंचून काडात ते बेंजार केले. दुसरें म्हणून सांगल्यार तुमी भायर वयता आसतना थंयसर समेस्तां वर्ण
आसतलें एक लायनीर सामाजीक अंतर दवरन मास्क घालून ते स्विकार करात मागीर पयस पयस रावन तुमी ते स्विकार करात ताचे उपरांत खूब हर एकल्यांक थंयसर आसा प्रत्येक जाण पयलो भुरग्यांक फुलां हाडल्यांक ताचे उपरांत समेस्त कुटुंबाक एक मेळटा म्हणून हांव चिंता तुमकां समेस्तांक कोणा चुकोन गेल्यार म्हाका बक्षया समेस्तांक काळजांत देव बरें करूं मरी आमकां राखो आनी सांबाळूं निमाणें गीत